saznam naman duka Service para engkau sewa Saznam naman duka Julie Vegas e Misachi Bhett भेटुयता बहुत्रित्वेच्या मानांक तिचे संपासत आमी सन्मान मागुया आमची प्रार्थना उंडे आमी मुक्तीपणी बापाक उबारुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जिवीत देवाचें देणें आमचो जीव देव जिव्यांचो आमकां जिवीत दिता आमचो सांबाळ करता आनी हें जिवीत आमी भोरतेन जिवंक आमकां तो आयज आनीक एक सोयेक दिता सो ताचेच मोहिमे खातीर आनी बरें करून जिवीत सारूंक मागुया दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत मागीर सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पळोवं प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्याचो रोसनार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोगतीन आमकां सदां संतोश मेळ्ळो सो कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप म्हाका जोवाक देवदूतान सांगलें ते दोग साक्षी म्हणल्यार आर्जेंटिनाची 2 झाडां आनी संवसाराच्या 2 यावचेर आसत्यो 2 दिवल्यो कोणूय ताका वायट करूंक सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानाचो भस्म करतलो म्हणटूच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच संदेश दिता तितले काल पावस पडना जावंक मळब बंद करची तांकां पदवी आसा तशीच
उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक स्वतावंक तांकां पदवी आसा. आपली घोवायकी तांणी दिवन जातूच पाताळांतली वयर सरता ती मनशात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी तांच्या दोनयांक कुरसाळ केलोल्या त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडीं उडयलोली आसतली. त्या शाराची खुणेची नांवां सोदोम आनी इजिप्त, सगल्या पोरसांची, कुळांची, भासांची आनी राष्ट्रांची मनशां 3.5 दीस तांची मोडीं पळयतलीं आनी ती समाधींनी घालूंक रोच्या आसची ना. संवसारांतलो लोक तांचे मरणा विशीं संतोसतलो. ती समारंभ करतली आनी एकामेकाक दान देणें दितलीं, कारण त्या दोगां प्रवाद्यांनी आख्ख्या मनशा कुळाक खूब कोनिश्टाय हाडलेली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें ती सगळीं बारीक कांपलीं. तेन्ना तांणी स्वर्गार थावन एक ताळो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा येयात. आनी तांच्या दुस्मनाच्या दिश्टी मुखार एका कुपान ते स्वर्गार चडले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराचो जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें कडप हांव ताका वाखाणटां. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें कडप हांव ताका वाखाणटां. सर्वेस्पोर म्हजें कडप हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें कडप हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजो मूग, म्हजें खोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारूक, दाळ म्हजो, शेरोन म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजे आधीन करता. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें कडप हांव ताका वाखाणटां. तुज्या मनाक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 ताराचे किनोरेचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजांक जोय दिताय, तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवारलाय. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें कडप हांव ताका वाखाणटां. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शिवर्तमना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरोन परजोडायलें. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. एकदा थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका असो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइसेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां
कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरो जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो ताचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच पोरी 7 जाण संसद दवरी नासतना मेले. सगळ्यावन निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन ती जालोली म्हणटकूच मेल्लीं पुनर्जिवंत जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादल्या बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात. पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यातल्या पुनर्जिवनपणाक जी कोण पुर्ती जातोली मेळटीत ती लग्न करून घेनात दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. ती देवदूतां सारकी आनी पुनर्जिवन जातात देखून ती देवाची भुरगीं. मेलोलीं खरेंच परती जिवंत जातात म्हूण मोइजेसानूच जिलकोटाची खबर सांगता थंय दाखयला. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिब्यांचो देव तो ताका सगळीं जिबी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, गुरुजी तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाक बिशप फुल्टनशीन एक पुस्तक बरयता, मॅन फुली अलायव. मनीस भोरतेन जियेता तेन्ना देवाक महिमा मेळटा. देव आमचो जिब्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. ताका सगळीं जिबी. तर मरण कित्याक? मरण ह्या जिविताचो भाग सोंपलो म्हूण दाखयता आनी आमी सदांच ह्या संवसारांत रावन जिवंक येवंक ना. हे संवसारांतली बिराड सोडून घरच्यांक सगळ्यांक आदेवस करून आमी मरणा वरवीं तांचो सांगात हे बिराड हो संवसार सोडून दुसऱ्या जिवितांत भितर सरता. आनी त्या जिवितांत मागीर पावलो सांगता, कोश्ट नात, दूख ना, बुकथान ना, मरण ना. थंय सगळी खुशालकाय, सदोस, धादोसपण. तर असलें जिवीत आमकां सगळ्यांक दिवंक देव रावता. आनी हेंच तो आमकां दितलो म्हूण आमी भरवशान ताचेर पातयेवन ह्या जिविताक फुडो करता. ह्या जिवितांत घडी आमकां कितले म्हूण धास्ती, हुस्के, खोदी, निराशीपण, जिविताचो भार, संकोश्ट आसात. पूण इतलें आसुनूय देव आमचे मदें आसा. तो आमच्या सांगाता आसा. आमकां राखूंक, सांबाळूंक, तांकां फुडो करूंक आनी तातूंतल्यान आमकां जैताक पावोवपाक. तर ताचें आजीरपण सदांच बगुया. ह्या संस्कारांतूय तो आजीर जाता. हे विधीचेर उतरां वरवीं तो आयला, आमचे लागीं उलयला. आनी थोड्या वेळान हो चलतो उंडो सोरो आपल्या मासा रोगतान बदलतलो आनी बारसुरांचो सांगाती जावंक आमकां दितलो. घेयात आनी खायात,
घेयात आनी पियात म्हूण तो दिता. पुढे घुडी उंडो कसो दिसता चाकूंक सोरो कसो लागता, पूण तो उंडो सोरो उरोना. जेजू आपल्या मासा रोगतान बदलता. क्रिस्ताची कूड म्हणटा तेन्ना आमी आमेन हें सुपुलें उतर म्हणटा. म्हणजे हांव भावार्थान सोत मानता हो जेजू म्हूण. होच भावार्थ आमी सदांच उच्चारुया. ह्याच भावार्थान सदांच जेवया. ह्या भावार्थान देवाचें आजीरपण भोगुया. आनी ह्याच भावार्थान देव आमचें सोबें आसा, दुसरें सोबें जियेता म्हूण ताका तांचें सोबें ओळखुया, सोदुया. कलकत्ताची भाग्योन तेरेजा ती आज भाग्योन जाली, कित्याक तिणें मनशां मदें मनशां सोबें देवाचो उपकार पळयलो आनी मनशांक करून ती देवाची सेवा चाकरी करूंक पावली. देखून देवान तिका सासणीक जिविताची मजरी, ह्या बऱ्या जिविताची बरी कोरणेची मजरी दिल्या. तर हांवें आमचें जिवीत तिचे भाशेन मनशां सवें देवाक पळोवंक आनी मनशांक करून देवाक करून ताची मजरी तो दिता ती आमकां सगल्यांक मेळूंक हे मिसान मागुया. भेटोवणे वेळार गायन गावुया C24 मातयेचें भांगार करूंक पेज 38. C24 पेज 38. 마티제 방갈 고루 쇼타이 두에 간수드라 마티 두랑 제지네 방갈 고루 보비다냐 도열 바바 목디 보나 길골 헐가 지비다제 두가 온다 암제 볼다 두가 온다 암제 볼다 도얄 바바 목디 보라 길골 헐가 지비다제 두가 온다 암제 볼다 두가 온다 암제 볼다 두서 붙이본 예수 오몰릭 바갈 암제 암치지 못누라다 예수 제 집이 싸우제 도얄 바바 목디 보나 길골 헐가 시비다제 두가 온다 암제 볼다 두가 온다 암제 볼다. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासण्याच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं.
आमची काळसा उबारूया. आम्ही ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. Uyosze आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणेच्या देवा, सर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तांव आमच्या समिया वरवीं धुवेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजे तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सुजगवेचे आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें मोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Mawartaco good porgoduja. Gesù melo, Gesù ci vonsala, Gesù novianie dolor. Gesù melo, Gesù ci vonsala, Gesù novianie dolor. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी होचे भिताचो उंडो आनी सडबणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो दवन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर.
तांकां तुजे इश्टवतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत म्हाका मोळ पळयोवंक फावो कर. हांव समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धोरदुता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्विदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां आदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तन्नेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवंशान तेंकता. तर आमकां तुज्या उदकातीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या पदवी आनी मोहिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरून दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटन सांबाळ. जो जेतान राजभर चलयता ससनेच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पुनर्जीवनपणान जिवीत हांवूच म्हणटलो. जिविताची झर हो जेजू हे वेळार आमकां जिवीत दिता आनी जिवितांत आमकां सांगात करूंक आमच्या काळजांनी येता. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D15 जेसू म्हाका तुजी गरज पेज 55 D15 पेज 55 जेसू म्हाका तुजी गरज सुखे सुमी सोशे udo uja vivia volvis leche yontra tsulu bolu beche uja vivia volvis leche yontra tsulu bolu beche Duce Bogu magna civi na Gesù ani potvi Duce Bogu magna civi na Gesù ani potvi प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास सोगत घेतला. हे संस्कार लोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फॉर्मायलां. ह्या पसण्या वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. हंसर पोदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया U16 पादाग्नेल आमच्या इश्टा पेज 239 U16 पेज 239. Padagnelam cha ishta